सांग म्हाका काबर आलो तो लॉ मिनिस्टर खंयच्या कायद्यान बसता ते दिश्टी पडटा म्हाका ते स्पीकर सर वकलो काडून आहा तो सो आय हॅव टू आस्क हिम खंयच्या कायद्यान हे बसता आनी बसता जाल्यार हांव बसता सकल स्पीकर सर सगळ्यांच इमर्जन्सी कशें जावपाक शकता फाल्यां तूं लग्न जावपाचो आहा इमर्जन्सी तूं पयलो हॉल बूक करता पण XYZ लग्न जावपाचो आहा फाल्यां XYZ लग्न जावपाचो आहा अरे कोण जावपाचो आहा फाल्यां आमची भुरगीं एक दीस लग्न जातलीं आमी हॉल पयलीं बूक करतले केटरर पयलीं बूक करतले काय सगळे लास्ट मिनिट म्हणून इमर्जन्सी करतले फुडें व्हरत आहा पूण आतां येता म्हणून अनाउन्समेंट जाला ना 31 ऑक्टोबर फायनल येता न्ही 31 ऑक्टोबर फायनल सिलेक्शनाची भरती जातली हाच्या फुडें स्पीकर सर सादें सारांश असो की कला अकादमी बेगीन रेडी जाय आसली म्हणून इमर्जन्सी रिक्रुटमेंट जावंक जाय आशिल्लें नाल्यार खेलो इंडिया बंद पडटा इमर्जन्सी जेवण भुरग्यांक दिवपाक जाय आशिल्लें इमर्जन्सी सो स्पीकर सर हें सगळें जातकर मुख्यमंत्री ते कॅबिनेटान व्हरता आनी दिता पोस्ट फॅक्टो स्पीकर सर हो नवो मॉडल जाला तुमचो आतां अरे कितें तरी प्रिपेर करा कितें तरी कोडल फॉर्मेलिटी म्हणटा फॉलो करा न्ही स्पीकर सर एक इशू आहा आतां जर हांवें इन्क्वायरी मागली ना हांव मागतां की यू प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस एवरीथींग इनिशियल मुखेलमंत्र्यान जेन्ना रिजेक्ट केलां आनी मागीर तुमी घेतलां आनी तुमचे 14 आहा ते सगळे प्रियोरिटी आहा आनी तांकां तुमी आतां कशे भितर एक्सेप्ट करतले हे स्पीकर सर प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस एंड आय वील हॅव टू आस्क एन इन्क्वायरी बिकॉज यू आर मिसगायडिंग द कॅबिनेट यू आर डुईंग आर्बिट्ररी रिक्रुटमेंट दीस कॉल्स फॉर ए विजिलन्स इन्क्वायरी स्पीकर सर सांग म्हाका काबर आलो तो लॉ मिनिस्टर खंयच्या कायद्यान बसता ते दिश्टी पडटा म्हाका ते स्पीकर सर वकलो काडून आहा तो सो आय हॅव टू आस्क हिम खंयच्या कायद्यान हे बसता आनी बसता जाल्यार हांव बसता सकल स्पीकर सर म्हाजें एकूच म्हणणें आहा तेणी जो परत टेंडर फ्लोट केला म्हटल्या उपरांत तेणी जरी एक स्पीकर सर सादें हें आहा सगळ्यांच इमर्जन्सी कशें जावपाक शकता फाल्यां तूं लग्न जावपाचो आहा इमर्जन्सी तूं पयलो हॉल बूक करता पण XYZ लग्न जावपाचो आहा फाल्यां XYZ लग्न जावपाचो आहा अरे कोण जावपाचो आहा फाल्यां आमची भुरगीं एक दीस लग्न जातलीं आमी हॉल पयलीं बूक करतले केटरर पयलीं बूक करतले काय सगळे लास्ट मिनिट म्हणून इमर्जन्सी करतले स्पीकर सर हांगा खेलो इंडियाचे तांकां जेन्ना सुरवात करपाची जाली त्या वेळार तांकां डायरेक्टली काडून दिला तेजो परत रिटेंडर फ्लोट केला एकदा रिटेंडर कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येयलो काय ताका नवीन वर्क ऑर्डर दितली वॉट एवर द रेट केटरिंग तुवेंच थंय रिजेक्ट कित्याक केलें ताचे पयलें तुजे म्हजे कडेन RTI स्पीकर तुवें रिजेक्ट केला तूं म्हणटा ह्युमन रिसोर्स हातून कॉर्पोरेशनान वच म्हणून कित्याक केलें स्पीकर सर आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर एकदा घेतले काय थंयच उरता परत तेंचो कंटिन्युअसली दवरचे पडटा ह्युमन रिसोर्स ऑलरेडी घेतिल्ले गरज आशिल्ली न्ही रे स्पीकर सर त्या खातीरूच म्हणजे ज्या वेळार जरी घेतले आसत जाल्यार ताका मागीर आमी ह्युमन रिसोर्सांतल्यानूच कॉन्ट्रॅक्ट फॉलो करपाक लायता म्हाका स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता हो आतां असो मॉडल जावंक दिवचो न्ही हो सगळे इमर्जन्सी आनी मागीर पोस्ट फॅक्टो लेट दीस नॉट बी द मॉडल स्पीकर सर प्रिपेर करा तुमी सारके घेया आनी वाळपयच्यान आतां प्रियोर जाला आतां ते सगळे अशेंच जावपाचें दिसता म्हाका आमचे लोक आहा आनी तेय गोंयकार हें तुमकां सांगूं स्पीकर सर ताका तेज्या म्हायती खातीर स्टाफ सिलेक्शन आमी हाडलां आनी हाज्या फुडें सगळे फुडें व्हरत आहा पूण आतां येता म्हणून अनाउन्समेंट जाला ना 31 ऑक्टोबर फायनल येता न्ही 31 ऑक्टोबर फायनल स्टाफ सिलेक्शनाची भरती जातली हाज्या फुडें क्लियर कट स्पीकर